देव साळेश्वर श्री देव रघुवन शेठ ह्या सगळ्या देवांक नमन करून आणि तांकां श्रीफळ दवरून आमी आयज आमच्या डोर टू डोर कॅम्पेनाक सुरवात करता. तशेंच सगळ्यान पयलीं हांव म्हाज्या क्रिस्तांव भावा भयणींक आयज फेस्ताची तांकां परबी दिता. तशेंच आमचे हांगासर आयज सरपंच डेप्युटी आणि पंचायतीचे इतर पंच सदस्य तसेच आमचे जेडपी श्री रंगनाथ कळशेकर सर हे सुद्दां आयज आमकां सपोर्ट करपाक हांगासर उपस्थित आसात. आणि आमचो जो माझे जे फुडले विजन आसा ते आमी मॅनिफेस्टोर घातलेले आसा. उदय पालयेकरांचे मिसेस राधिका पालये हेका आमी पालयेकराक सपोर्ट केल्लो आहा. फूल पंचायत जेडपी पयलींचो सुद्दां आमच्या बरोबर आहा आणि माजी पंच सुद्दां आमच्या बरोबर आहा. फूल गांव आमचो कोरगांव आमी राधिका पालयेकराक सपोर्ट करता आणि सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो ही आमी. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आमच्या कोरगांवचे गांवचे आमची महिला राधिका उदय पालयेकर ही कॉन्टेस्ट करपाक आसा आणि त्या निमित्तान आयज आमी हांगासर श्रीफळ वाडोवन ह्या प्रचार कार्याचे शुभारंभ करता. आयज ज्या पद्दतीन लास्ट टर्माक म्हाका हांगासर जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून सगळे 9 पंच मेंबर रावल्ले बरोबर आणि त्यांच्यानी माझ्या प्रचाराक भरघोस मतांनी आमकां निवडून दिल्ले. आयज ती परत पुनरावृत्ती करून परत तशेंच आमचो एकवट दाखोवन ह्या आमची मिसेस राधिका उदय पालयेकर हिका त्याच जोशान आनी त्याच मतांनी फुडें हाडून आमकां निवडून हाडपाक जाय. आणि हांव सगळ्या आमच्या हरमल मतदार संघाक रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की आमची जी कॅन्डिडेट आसा ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडपाक. तेचे सिम्बॉल आमकां बेगींतल्या बेगीन मेळटले. सिम्बॉल मेळपाक अपक्ष रावल्या कारणान सिम्बॉल मेळपाक मातसो टायम लागता तरी सुद्दां तो तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन पावतलो आणि ताका तुमी आमचे भशेन ताकाय तुमी भरपूर मतांनी निवडून दितले अशी अपेक्षा करता. आणि तुमकां विनंती करता की तुमी तेच्या फाटल्यान रावन सगळ्यांनी जे माझी जी कारकीर्द काय उरल्या आमी जे कोणाक कमिटमेंट करून काम करपाचें जे उरलां ते आमी त्याच्या माध्यमांतल्यान ती कामां फुडें व्हरया आणि तुमचे सहकार्य म्हाका लागतलें अशें हांव मानता आणि देव बरें करूं. नमस्कार श्री देव सगळ्यांक नमस्कार करता. आयज आमी आमच्या हरमल मतदारसंघांतल्यान झेडपी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केल्ली आमची राधिका उदय पालयेकर हांच्या प्रचाराची आयज सुरवात केल्ली आसा आणि लोकांनी तांकां भरपूर मतां दिवन निवडून हाडचे अशें म्हणटा. झेडपी इलेक्शनाच्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सुरवात करपाक देव रघुवन शेठ आणि शाळेश्वर तसेच पंचायतांक आयज नाल दवरला. तर आमच्या बरोबर आमचे प्रथम नागरिक सरपंच देविदास नागवेकर, डेप्युटी दिवाकर जाधव, बाकीचे सगळे पंच सदस्य, आमचे पयलींचे एक्स आमचे झेडपी रंगनाथ भाई कळशावकर तसे ग्रामस्थ सगळे हांगा उपस्थित आसात. आणि सांगताना एक बरें दिसता की आयज जो पाठिंबो जसो भाईक आसलो तसोच परत एकदा भाई निकते सांगले परतून एकदा भरघोस मतांनी लोक मत दितले अशी आशा बाळगली. तशी आशा बाळगून आमकां विश्वास हा लोकांचेर की कोरगांवचेर तशेंच आरांबोल, पालये, केरी आणि तेरेखोलच्या गांवाच्या लोकांचेर की आमकां सहकार्य करतले. जी कॅन्डिडेट आमची राधिका पालयेकर आसा ती एक सुशिक्षीत आसा आणि लोकांच्या पयली पासून सहवास आसा. जो उदय पालयेकर पयली सरपंच म्हणून काम केल्ले आसा तो लोकां बरोबर पयली काम करून इल्लो मनीस आसा. ते कामाची पोच पावती म्हणून आयज मतदाराच्या रुपांतर मेळटली आणि आमकां विश्वास आसा की ती भरघोस मतान निवडून येतली. आमकां लोकशाहीच्या मार्गान आमी इलेक्शन लढयता. संविधानान प्रत्येकाक हक्क दिल्लो आसा त्या मतदाराक. तसोच कोणाचेर प्रेशर ना आणि काय येता तसंच संविधानाचो लोकशाहीच्या मार्गान आमी फुडें वयतले आणि तशा त्या मार्गान आमचो विजय हो निश्चित आसतलो आणि तेतून खंय चिंता करपाची गरज ना. आणि हांव सगळ्या ह्या देवतांक नमन करतात आणि लोकांकय सांगू इच्छिता की आमची ही सीट तुमच्या कृपा आशीर्वादान ही निश्चितच विजय जाते. देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.